वीज खात्यान स्मार्ट वीज मीटर बसोवपाचेर भर दिला। स्मार्ट मिटरांत कसलोच बदल जावंक ना। ह्या मिटराक लागून गिरायकांक वीज वापराचेर नियंत्रण दवरप सोपें जातलें अशें मुखेल वीज अभियंतो स्टेफन फर्नांडीसान सांगिल्लें। हे विशींचो विरोध करीत गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान JERCच्या अध्यक्षाक निवेदन दिलें। हे निवेदनात पाटकरान 3 मुद्दे हायलायट करीत एअरबीएनबी संबंधित आक्षेप घेतला। वीज खात्यान एअरबीएनबी कडल्यान व्यावसायिक दरा प्रमाण शुल्क घेवची अशी मागणी पाटकरान केल्या। जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर ताणें अप्रूव करून घेतिल्लो जवळपास 250 करोड, दॅट इज जम्प्ड बाय 6 टायम्स. इट हॅज गॉन टू 1400 करोड. दुसरें जे रेव्हेन्यू गॅप आसा, ते रेव्हेन्यू गॅप ताचे जवळ जवळ 49% वाडला. ते 120 करोडा वयल्यान 180 करोडाचेर पावला. आता 180 करोड जे आसा ते तो म्हणटा की स्टेट गव्हर्नमेंट दितलो. बजेटरी प्रोविजनान 60 करोड जे आसा ते स्टेट गव्हर्नमेंट दिता म्हणटा. आता स्टेट गव्हर्नमेंट खंयच्यान पयशे दिता? अरे हे गोंयकाराचे टॅक्स पेयराचे पयशे. एक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर 250 करोडा वयल्यान 1400 करोडा व्हरता. हे टॅक्स पेयराचे पयशे, हे आनी आपल्या बापाय कडल्यान हाडिल्ले पयशे न्ही. सो दीस वी हॅव ब्रॉट इट टू द नोटीस ऑफ द कमिशन. ताणें आमकां प्रॉमीस केला की जे एक्सपेंडिचर हांणी केला दे वील पुट इट आउट इन पब्लीक डोमेन. बिकॉज सर्टन क्वेश्चन्स वर रेज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाय आवर लीडर साबियो, की इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पळय आहा पळय ते एवरी इयर चेंज करतात. एवरी इयर कॉन्ट्रॅक्टर दिवप. आनी तो म्हणटा कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी वाडयलो. आतां थंय थोडे सिटीजन्स आयिल्ले, ते सिटीजन सांगता की दीस पॉवर फ्लक्च्युएशन आमच्या घरांचे सगळ्या गोंयकारांचे एप्लायन्सीस, टीव्ही आसतले, फ्रीज आसतले, ते फ्लक्च्युएशना लागून वता. आता एक तर तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर जर वाडोवपाक जर पयशे घालता जाल्यार वाय देर इज पॉवर फ्लक्च्युएशन. सो दीज आर सिरियस वायलेशन्स वीच द स्टेट गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट हॅज डन. दुसरे मेजॉरिटी वॉज दॅट जाता कितें की सामान्य गोंयकार जो आसा पळय मिडल क्लासाचो, ताचेर हें सगळें ओव्हरबर्डन येता. हे प्रायस टॅरिफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो सगळो सामान्य गोंयकाराचेर येता. की हे सरकार कशा पद्दतीन आमकां फटयता. ह्या डिपार्टमेंटान सांगिल्लें की 250 करोड रुपयाचो अप्रूव्ड करून घेतिल्लो JERC कडल्यान फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर. मोडले कितले? 1400 करोड. दुसरें ताणें जो अप्रूव्ह करून जो रेव्हेन्यू शेअर जो घेतिल्लो पळय तातूंत जवळ जवळ 40% म्हणजे 60 करोड रुपीज वाडले. अरे 5% वयर सकल वी कॅन अंडरस्टँड, पूण 49% वाडप हाचो अर्थ एक तर हांचें प्लॅनिंग सारकें ना जाल्यार हे इलेक्ट्रिसिटी चोरपाक दिता आनी कॉमन मनशांचेर बर्डन करता.